सुपा धरणाच्या बॅकवॉटर क्षेत्रात गेल्या अनेक दिवसापासून जोरदार पाऊस पडत असलेल्या कारणाने सुपा धरणात योपी पाण्याची पातळी वाढला आणि सुपा धरण पूर्ण क्षमतेने भरला. मात्र तेका लागून सुपा धरणाचे जे बॅकवॉटर असतात त्याची पातळी वाढलेली असतात आणि ह्या बॅकवॉटर क्षेत्रातल्या गोवा आणि कर्नाटक सीमेचेर आशिल्ल्या गावांका जोडपी जो रस्तो असा करंजी हांगासर पाण्यासकल गेल्लो आसा. तेजो परिणाम म्हणून गोवा आणि कर्नाटक सीमेचेर आशिल्ल्या डिग्गी, करंजे, बोंडेली अशा अनेक सुमारे 10 गावांचो संपर्क असा तो पूर्णपणे तालुक्याशी तुटलेलो आसा. तेका लागून तेंका पूर्णपणे गोव्याचेर अवलंबून रावची वेळ येयल्ली आसा. तेंचो जो बाजार आसा तो बाजार तेणी गणेश चतुर्थीचो बाजार असो किंवा आनी साहित्य खरेदी असो ते गोवा सांगे हांगासरल्यान खरेदी केले आसा. कारण गोवा सांगे आणि नेत्रावळी अभयारण्यातल्यान जो डिग्गी हांगासर आशिल्ल्या गवळा देवीचे मंदिर आसात त्या मंदिराक येवपी जो रस्तो आसा तो एकमेव रस्तो तेंच्या संचारा खातीर उपलब्ध आसा आणि ह्या मार्गावयल्यान तेंचो संचार सध्या सुरू आसा. दुसरी गोष्ट म्हटल्यार नागोडा ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या नागोडा हांगासरले जे नवीन ब्रिज बांधिल्ले आसा तेही सुपा धरणाच्या बॅकवॉटरच्या पाण्यासकल गेल्ले आसा. तेका लागून हो मार्ग ही बंद झाल्या कारणान नागोडा ग्रामपंचायत क्षेत्रातली सुमारे 5 गावां आसा ती तालुक्यापासून तेंचो संपर्क तुटलेलो आसा. तेका लागून तेंचेही मोठ्या प्रमाणात हाल जात आसात. पुरोटा खातीर प्रमोद फोंडे.